नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचेर सर्व वीक्षकांक हांव स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाक आज आमकां सोयर म्हणून मेळ्ळ्या कुमटेचे नंदिनी मुडलिगिरी शानभाग. नमस्कार. नमस्कार. तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. तर नंदिनी मॅडमाले एक सान असो परिचय हांव हांकां दिता. तदनंतर आमी तांगेले उलोवया आनी तांगे बद्दल सर्व जाणून घेवया. तर कुमटेचे प्रख्यात पेडिट्रिशियन डॉक्टर मुडलिगिरीने फाटीर खंबीरपणे राबिली तांगेली हे धर्मपत्नी. प्रत्येक तांगेल कार्याक साथ दिल्या. ही अशी ही बी डॉक्टर किंवा ही बी एक कसं की अशी बिरोध ना जाल्यार मागची वाटेसन प्रत्येक विशयाक ती साथ दिता आसा. तांगेल जन्म कुमठान जालो, मात्र बालपण आनी शिक्षण सर्व सोलापूर महाराष्ट्रांत जालें. त्यांनी सायकॉलॉजी विशयांतल्यान पदवी घेतल्या. सुलोचना आनी पांडुरंग शानभाग हांगेली ही सुपुत्री. शाळेंत आसतना हांनी द बेस्ट एथलीट आशिल्ले. खो खो खेळांतू हांकां भारी रुची आशिल्ली. महाराष्ट्र राज्याचे नॅशनल स्पोर्ट्स मिटांतू हांनी अनेक पटे भाग वहिसून अनेक मेडल्स मेळयल्या. तांकां एक भाव आसा, तो पुण्यांत IBM काम करता आसा, आनी भयणी वंदना शानभाग ऑलिंपियन. तिका भारताचे स्पोर्ट्सांतले प्रेस्टिजियस अवॉर्ड अर्जून अवॉर्ड मेळ्ळे. तर हांनी लग्न जाले नंतर कुमटेंत आयले. शानभाग डॉक्टर हे कुमठांतले एक प्रतिष्ठीत सर्वांक प्रिय अशी डॉक्टर आशिल्ले. तांगेल हांनी सून. तर डॉक्टर मुडलिगिरी शानभाग हांगेल धर्मपत्नी. हांकां 2 चेडवां, एक धुव एक पूत, दोगूय जाण डॉक्टर जाल्याची. दोनी चेडवांक विवाह जाला, सून बी डॉक्टर आसा आनी जावय इंजिनियर आसा. आतां आमी तांगेल्या उलयत बाकी जाणून घेवया. तर तुमगेल्या घरान डॉक्टर चड, घोव, सोन, पूत, धुव अशी आसतना ते डॉक्टराल काम जावो, तांगेली सेवा जावो, हे कितलं की उरता ते उठू कर न्हू. तांकां घरांतली जबाबदारी करच्याक कितलें जाता ते विचार करता तशें आसा. ते कठीण आसा अशें म्हाका दिसता. तर त्याच खातीर एक घरा कडेन लक्ष दितल कोणी तरी जावं का, आनी म्हाका दिसता ते काम तुमी करताची. तर ताचे बद्दल म्हाका एक थोडें सांगता तुमी. आता तू सांगेल म्हणके मिगेल जन्म कुमटा जाल्लो. वय. बॉर्न इन ब्रॉटअप बॉर्न इन कुमटा, ब्रॉटअप इन सोलापूर. आम्ही लोअर मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान आयिल्ली. म्हगेलो बाप रेल्वेंत आशिल्लो आनी हांव घरा कडेन म्हळ्यार होम मेकर. थंय बरें आमगेली जॉयंट फॅमिली आशिल्ली आनी आमी तिगा लोक स्पोर्ट्सांत बरी आशिल्ली. पण पयले काळाक कशें आशिल्लें की एक चेन्याक एक बरें शिक्षण दिवन ताका एक बरें जॉब मेळका, हें एक उद्देश उरता आशिल्लो पेरंट्सांक. सो तांगेलो फोकस तागेले वयर गेले. म्हगेलो अण्णा शिक्षण बी मस्त हुशार आशिल्लो आनी तो इंजिनियर जावन IBM लागलो. तायेन एक बरें जालें. ताजे नंतर हांव स्पोर्ट्सान बेस्ट आशिल्ली. पण अनफॉर्च्युनेटली कसं जालें की म्हगेलें एक एपेंडिक्स ऑपरेशन जालें त्या वेळार. आनी डॉक्टरान एक आनी तूं ग्रावंडार पांय दवरचे ना, 1 वर्स पसून डिस्कंटिन्यू करका अशें म्हणून सांगलें. पूण मस्त बेजार जालो. बट 1 वर्स नंतर पुणी वापस आनी जॉयन जावचें जाता बाय. बट ती एक खूश आशिल्ली. सो 1 वर्स नंतर परत जॉयन जाली. पण पेरंट्सांक अगेन हांव म्हालगडचेली म्हण नंतर मागीर एक लग्न करून दिवका ना बाय. आनी कशें आशिल्लें म्हगेलें लग्न पयलें फिक्स जावन आशिल्लें मुडलिगिरी बर्सी. म्हळ्यार आमगेल्यान तो मावळ बस. हय. तें फिक्स जावन आशिल्लें. एक माळ घालची एक बाकी आशिल्ली. सो ग्रॅज्युएशन जालें कुडलें जालें लग्न जालें. लग्न जालें भितरी मुखार तूं गोतच न्ही, संवसारा पडना पळय ना. हांव संवसारा पडली, स्पोर्ट्स म्हाका पडलें. आनी कडेन एक पण आतां स्पोर्ट्सांत आतां कशी अवेरनेस आसा तशी आमगेल्या वेळार नाशिल्लें. आनी आमी त्या वेळार बी आमी तितली सिरियस आशिल्ली की ना की
मागीर हे स्पोर्ट्सान करियर करचो जाता म्हणलें आमकां तितले नॉलेज बी नाशिल्लें आनी थोडे एनकरेजमेंट बी थोडे बरोबर कमी जाले. तशें जावन न्हू, पण आतां रिग्रेट्स अशें कसलें ना ताजे बद्दल. हें सुद्दां न्हू आतां संवसार मना भितरी एक आईन एक हें आशिल्लें इमेज, ती कशी घर चलोवन व्हरता तशी हांवय घर बरें करून चलोवन व्हरता म्हूण एक मनांत एक हें आशिल्लें, आईन इमेज आशिल्लें. आनी ताजे नंतर हांगा घरा कडेन येना पळयना मुडलिगिरी मस्तच बिजी उरतशिल्लो. पयलीं आमी तो शिकिल्लो दावणगिरीन, तूं लग्न जायना पळय 1-2 वर्सां आमी दावणगिरी आशिल्लींची. दावणगिरी नंतर भटकळा आयली, ताजे नंतर होन्नावरांत आयलींची. होन्नावरांत तूं तागेलें एक नर्सींग होम आनी एक NICU आशिल्लें. आनी 5 वर्सां नंतर आमी कुमटा शिफ्ट जालीं. सो कुमटान परमनंटली कुमटांतूच येयली. पण नर्सींग होम तागेलें थंय आशिल्लें. सो खंयचे ती तुगेले हे प्रिमॅच्युअर बेबीज आनी सुमार उरता आशिल्लींची. रात्री वेळा कसं तेंची कॉल आयल्यारी वचका पडत आशिल्लें. सो हांव आनी ताणें म्हाका एक रात हांव इतलें काम करून घेवन टायर्ड जावन, डेफिनेटली मनीस टायर्ड जावनूच जाता दिवसभर काम करना फुडें. पण तागेले बरें हांव रात्रीच वता आशिल्लें. मागीर हांव खंय तरी न्हिदे दोळ्यान खंय तरी हें जाता म्हूण गे न्हू, हांव तागेले बशेन वच्चें उलयत वच्चें. आनी म्हाका तातूंत मस्त इंट्रस्ट, हांव कशें ट्रीट करता बाय इतलें सांजचें म्हाका कसो करता, कशी ट्रिटमेंट दिता, तशी तागेले बरशी करता करता ताणें म्हाका सांगत वच्चें आशिल्लें केन्नाचें, हें अशें करता हें अशें करता. मागीर एक टायप ऑफ फर्स्ट एड ताणें म्हाका तेन्ना शिकोवन सोडलें. सो अशी हांव तें पळयल्या मागीर चेडूं सान आसतना हांव गेलें तेन्ना तूं आसता मस्त पळय. तर आतां पळया तुमगेले अशी जन्म सोलापूर, तात नंतर तुमी लग्न जावन पळय हांगा होन्नावर कुमटा, कंपॅरेटिवली सोलापूर लेकान ही आमगेली दोनी गांव सान. तर ते देखून तुमकां एडजस्ट जावचें कसो त्रास जाल्ले? ॲट सच तशें कसलें त्रास अशें जालें ना. कसलें म्हळ्यार आमी सोलापुरांत राबिल्लीं वय. सोलापुरांत शिक्षण 11 to 5 म्हळ्यार 11 to 5 जाण पासून शाळा उरता आशिल्ली. ताजे नंतर एक अर्द मुखाल घंटो स्पोर्ट्साक म्हूण उरता आशिल्लें. आनी पेरंट्स बेगीन डिसिप्लीन आशिल्ले, काळोख जावचे पयलीं घराक घुसका म्हणून. तशें जावन न्हू त्या भैयारी 6:30-7 भितर घरा उरता आशिल्ले आमी तिग लोक. ते मागीर गांवचे कांय फरक? गांवचे आनी तशें भायर भोंवचें वगैरे कसलें जायनाशिल्लें. आनी आमगेलें हॉलिडे डेस्टिनेशन कुमटा. हॉलिडे म्हणल्यार सगळे जाण कुमटा. मागीर हांव 4 भयण्यो आनी डॉक्टर शानबाग म्हगेले मामूची हांगा येवचे आशिल्ले, पुराय कजिन्स. हांगा मस्त गंमत करता आशिल्ले आमी उठ्ठ लोक. सो तशें तो फरक अशी कसलें नाशिल्लो ना. फरक एकच की म्हळ्यार लँग्वेज फरक. हांगा कन्नड, थंय मराठी. मागीर पयलीं आतां पळय रस पडले भितर गुजरात फिरचे गेले, काश्मीर गेले अशें उरता. जे आजोळ आसा थंय ते 2 म्हयने रस काडचे परत जाग्यार वयचे. तर आतां पळय आतां एक 15 वर्सां जालीं कुमटेन तूं एक बायल स्कूटर चलयताची, कार चलयताची कॉमन जाल्या. पण हांव तुमकां एक 35 वर्सां मातशी कार चलयल पळयल्या. कुमटान तूं कोणीय उरना, फर्स्ट लेडी कितकी. तर ते धैर्य कशें येलें तुमकां? कोणीय करनाशिल्लें काम तें. तशी सांगचें गेल्यार सांजून हांवें टॉमबॉय सगळो. आनी म्हाका व्हेकल्साची मस्त पीश आसा. म्हगेलो बापाय रेल सोडता आशिल्लो आनी हांव सायकल सोडता आशिल्ली. आनी म्हजे फ्रेंड्स स्कूटर घेवन आशिल्ली कॉलेज आसतना. एक पण स्कूटर चलोवन पळोवं येत की ना म्हणून ते सगळेंच चलोवचें जालें म्हाका. आनी कडेन लग्न जायना फुडें कार आशिल्ली म्हणली गेली लेगीत. बेगीन कार शिकोवन सोड रे म्हूण तागेलें कारय शिकली. आनी एअरफोर्सा पोणे नाशिल्लें, नाजाल्यार विमानां सोडता आशिल्ली किंवा ते विमान एक बाकी आसा म्हणून जालें. तर डॉक्टर शानबाग हे कुमटेचे अगदी प्रतिष्ठीत व्यक्ती. पयलीं आमी सान आसतना बी केन्ना गांवां आयले नज जाले ते शानबाग डॉक्टराले वचचे. ते एक बाटली औषध दित आशिल्ले तांणी, ते घेवचे 2 दिसांत आराम. अगदी आत्ता वरकू म्हाका ते याद आसा.
तर तुमकां तांगेल कसले याद आशिल्लें सांगा. शानभाग बद्दल वचूं गेल्यार फूल डे म्हाका उणें पडटलें. ब्रिफली सांगता. शानभाग 1952चो MBBS डॉक्टर आणि कुमटांतलो फर्स्ट MBBS डॉक्टर. कुमटा त्या वेळार डॉक्टर्स नाचे. आणि तो शिकिलो मुंबईन तूं ग्रँड मेडिकल कॉलेजान तूं. तेन्ना तागे फ्रेंड्स ताका सांगता आशिल्ले की कशें ते हळडींत वत रे, हांगा प्रॅक्टीस कर, बरें जाता मुंबय गांवांत तूं म्हूण. पण तागेल्या मनान तें नाशिल्लें की कुमटे गांवांत तूं डॉक्टर ना आनी कुमटे गांवांच्या लोकांक हांव सर्वीस दिवपाक म्हणलें ताका भयंकर मना भितर इच्छा शक्ती आशिल्ली तशी. सो कुमटा येयलो तो. आनी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट म्हणटा पळय त्या टायप डॉक्टर, व्हेरी डेडिकेटेड अशी डॉक्टर आशिल्ली. ताणें केली म्हळ्यार दोळ तपासता आशिल्लो, डेंटिस्ट्री बरें केल्या ताणें. ECG काडता आशिल्लो. कोणें हार्ट अटॅक पेशंट आयले स्टेबल करून खंय तरी हायर इन्स्टिट्यूटार धाडटा आशिल्लो, हुबळी, मणिपाल जावं मंगळूर. फ्रॅक्चर कास्ट करता आशिल्लो. तें कोण ग्रेट जॉब ते फ्रॅक्चर हे करचें, करेक्शन करून हुबळी धाडटा आशिल्लो. अशें वेरियस फिल्डान तूं मास्टर ऑफ ऑल म्हणटा पळय तशें आशिल्लो. आनी म्हगेले बरोबर तागेले एक बॉन्ड, एक विंगड आशिल्ले. भयणील आनी समहाव कशें म्हणून वतना ताका म्हगे बद्दल बी भयंकर एक अफेक्शन आशिल्लें. आनी केन्ना ताणें मॉडर्न मेडिसिना वटू तेजे थॉट्स वरेन मस्त मॉडर्न आशिल्ले. केन्ना अशें म्हाका एक 13-14 वर्साचें आसतना म्हाका ताणें सांगचें आशिल्लें कसं ड्रेस घालता गो, पॅन्ट घाल गो, हांव हय. ताणें विजिटा वचचें आशिल्लें. तेन्ना म्हाका विजिटा आपोवन व्हरता आशिल्लें कुमटाच्यान एक 14 किलोमिटर्स भायर विजिटांनी सायकलार वता आशिल्लो. तो एक सायकलार, हांव एक सायकलार, दोगो लोक मेळून वचचें. आनी थंय वचून ते पेशंटाक ट्रीट करून ते पेशंटाक वर्स पंचायतीक मारून घेवन थंय मागीर ते पेशंट सुद्दां इतले रिस्पेक्ट दिता आशिल्ले. ते पळोवन म्हाका इतलें खूश जाता आशिल्लें की म्हळ्यार. आनी म्हाका अशी हें दिसता आशिल्लें की म्हळ्यार अरे वा, ह्या असं मनशा बरोबर म्हगेलें एक रिलेशन आसता म्हण भयंकर खूश जाता आशिल्लें म्हाका. एक लायफांत एक बॅड एक्सपिरियन्स म्हळ्यार ताका 97 एक पॅरालिसीस अटॅक केलो. आनी तागे विल पॉवरा बद्दल सांगता. 97 इयर की तांगेल वर्ष? तांगेल वर्स न्ही, 1997 ताका पॅरालिसीस अटॅक येयले. पॅरालिसीस अटॅक येयले ताका मंगळूर शिफ्ट करचें पडलें. मंगळूर सिटी स्कॅन करता आसतना तो डॉक्टराक सांगता आसा, म्हळ्यार सद्या उलोवचें जायना. सद्या कोण सांगता आसा की हांव ओके आसा. तागेल कॉन्फिडन्स हांव ओके आसा. पण डॉक्टर इतलो म्हळ्यार सरप्रायज जालें की म्हळ्यार हाका जालें हांवें पॅरालिसीस अशें म्हूण ताकाय म्हळ्यार तो इतलो सरप्रायज जाल्लो. कळ्ळें. थंय एडमीट केलें. एडमीट करून नेक्स्ट डे डॉक्टर रावंड आयिल्लो तावळी. तो एक हात वयरी एक पांय वयर करून दाखयता आसा. तो म्हळ्यार ताणें अक्षरशः म्हळ्यार हें कसलें, हें मिरेकल जाता आसा हांगा अशें म्हणटा डॉक्टर. म्हळ्यार ताकाय तो म्हळ्यार अशी स्पीचलेस जावन गेलो त्या वेळार. 2-3 दिवस नंतर ताका डिस्चार्ज करून घरा कडेन घेवन येयलेंची. घरा आमगेले कुमटे गांवांत तूं ते बेळंबरचे त्याने पॅरालिसीस जालेली. सो ते सुमार लोक घेवन येयले. डॉक्टर माम हे लावन घ्या. हे मुडलगिरी वरेन सांगिशें दिसता बापा हे लाव्या तेन्ना. ताणें म्हळें शानभाग डॉक्टरान की कसं तूं डॉक्टर जावन अशें उलयत मरे मारिया. म्हाका एक 8 दिवस दी तूं. 8 दिवस भितर हांव रुमांतल्यान भायर येवन तुका चमकून दाखयता. आनी त्या मनशान इतलें तेका ट्रिमेंडस वील पॉवराचेर 8th डे तो चमकून भायर आयलो. आनी ताजे नंतर तागेलें काम परत ताणें सायकलार हाजेरी तागेलें सोशल वर्क पुन्हा सुरू केलें. आनी सोशल वर्कान सुद्दां ना तो कॉलेजाक मेडिकल एग्जामिनर म्हूण वता आशिल्लो. निबाय स्कूल तूं कमिटी मेंबर आशिल्लो. देवस्थाना कमिटी मेंबर आशिल्लो. देवस्थाना मागीर दर्शन येता आशिल्लें ताका वडे काडता आशिल्लो. दोनूय आशिल्ले. तर जावन ह्या एक फॅमिलींत हांव आयिल्लें. म्हाका मस्त देवालेची एक म्हगेलें भाग्य म्हणून सांगता. त्यानंतर आता डॉक्टर मुडलगिरी ह्यांनी
बरे कश्ट न्हू बरे मुखार सन एक कुमटेन ते नाशिल्ले ब्लड बँक ते सुरू केले. तांकां तर तुमी पूर्ण साथ दिली. त्यांचे बद्दल एक थोडं सांगा. ब्लड बँक करची एक म्हळ्यार कुमटेचे डॉक्टर्सांनी आनी वेलविशर्सांनी मस्तीतले ताजे बद्दल एक प्रोजेक्ट तयार करून घेवन सुमार लोकांनी डोनेशन्स दिली. आनी खंय करचें ब्लड बँक मागीर हांगा कारवार जाल्यार कारवारान ब्लड बँक आसा, उत्तर कन्नडान खंयी ब्लड बँक ना. कारवार सोडल्यार भटकळ पर्यंत खंयी ब्लड बँक ना. सो सेंट्रल प्लेस कुमटा जाता. सो कुमटांत एक ब्लड बँक जावका म्हणून न्हू सगळ्यांनी तें ठरयलें की कुमटांत ब्लड बँक करचें. डोनेशन मस्त लोकांनी दिलें, सगळें केलें, पण करतले जावका न्ही. मुखार सरतले कोण आनी मुखार सरतले म्हणलें कितें हांव पळोवन घेता ते रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेता. ओके म्हणून न्हू कशी आमी तुगेले गोकर्ण तुगेले हाजे वेळार कसो करता शिवरात्री वेळार डोनेशन्स लोकांले कशी मागून हाडील आसा. तुगेले इडगुंजी भटकळ थंय पर्यंत गेले डोनेशन मागून हाडच्यात. सो अशी मसली ते जाले तयार जाले हे आनी प्रोजेक्ट तयार जालो ब्लड बँकाचो. आनी एक 20 वर्सां 2000 जालेशें दिसता 2001 कितें जालें तें 20 वर्सां जालीं ब्लड बँकाक. मुडलिगिरी सेक्रेटरी म्हणून काम करता अजुनूय ते ब्लड बँक इतले चंद रितीन चलता आसा. लास्ट इयर ते एक नवीन युनिट आमी हे केल्लें कसलें तें कॉम्पोनंट सेपरेटर म्हणून एक युनिट आमी नवीन हे केलें इन्स्टॉल केल्या. ताजे खातीर ते ब्लड बँक वापस रिनोवेट करपा पडलें. ते रिनोवेशन वापस डोनेशन हे करून घेवन हे करून ते परत आनी वेवस्थीत रन जाता आसा. सो ताजे बरोबरशी हांवूय म्हळ्यार तागेले ताण बिजी आसतना ते एक बेगीन पळोवन यो गो ते कसलें सजेशन आसल्यार सांगून यो अशें म्हणून ताण सांगेल तेन्ना हांव वचून ब्लड बँक व्हॉलंटियरीनी वचून कोर व्हॉलंटियरीली सुमार काम केल्याची पण ती दीस नाशी केल्याचे पडद्या आड म्हणटा पळय तशी. आनीक तुमगेले ते नारायण सेवा म्हणून सुरू केल्ली तांचे बद्दल एक थोडे माहिती जावका म्हाका. ते उजव्या हाताक दिलेले दाव्या हाताक ब्रिफली सांगता. नारायण हे मस्त काळात मेगेल आनी तागेले माथ्यान तूं चलता आशिल्लें की एक गरीब लोकांक जेवण घालका. मग अन्नदान म्हणजे म्हाका बेजार जाता. दान दी ते अशीच घाल एक कसं तरी समाजा खातीर कसं तरी करका न्हय. आनी ब्लड बँकान तुमची अनुकूल जालां आमकां करच्याक कसलें तुगेले गव्हर्मेंट हॉस्पिटल लागीं आशिल्लें आनी पेशंटाकय अनुकूल जालें. ब्लड बँकाक ते इज वॉकेबल डिस्टन्स. सो थंय स्टार्ट केलें आमी. खूब आशिल्लें पण आमी इश्ट थारायलें की वारा एक दिवस हांव आनी ताणें मुडली मेळून कूक करचें. सो एक 50-60 लोकांक आमी कूक करता आशिल्लींची. आनी मेन कसं सांगोतास की आतां एक बायल मनशेक भांगर कापड म्हळ्यार एक भयंकर एक उमेद उरता किंवा देन तूं मस्त एक हॅपिनेस. पण मेगेल पर्सनल ओपिनियन म्हळ्यार हें कसं की म्हळ्यार फिलींग कसं की म्हळ्यार तांणी ती जेवण करून वतून ते पोटभर जेवण करून वचून वता आसतना ते खंयचे खुशेर वता पळय तांची इतली खंयच्याक कंपेर करचें जायना. बरोबर ती खोशी कसल्याक कंपेर करचें जायना. आमगे निमत्यान कोणाकी जिवनांत एक हार्स आयलो म्हळ्यार ते एक बारी व्हड विशय. तर आतां पळय हांगा नारायण सेवा जालें ब्लड बँक जालें. म्हाका कशी दिसता आमगेले चेडूं पडली किंवा पावसान तिंबून थंडी जाली अशें कसलें जाल्यार पटकन आमी डॉक्टराले वचनाची. घरा कडेन एक कशायकी केलो पडल्यार डॉंग बींग आयल्यार ते आयस बीस लायले अशी हो आमगे प्रथम उपचार म्हणटा पळय ते कर न्हू कडेन डॉक्टरा कडेन वता. आतां तुका चेडूं व्हड जाली नात्र जाली तूं घरांत डॉक्टर आसा तूं कसो करता. हांव हे करता डॉक्टर आसलो बरी आमगेले घरगुती पळय प्रथम उपचार जाता की कशें आनी म्हाका मस्तशें बिलीव करना हांव. मागीर चेडूआन सफर जावची म्हाका पळोवचें जायना. आनी मेडिसिन्स म्हळ्यार म्हाका कोत अशें न्ही.
आतां इतले वर्सान इतले चेडवां होड केले नंतर मेडिसिन्स पुराय मागोत आसची. सो सीदा क्लिनिका वच्चे, मेडिसिन घेवचे, निघालचे. तर डॉक्टराक विचारचे हे करेक्ट असणार रे म्हणून. तू जर दिल्यानंतर जालें न्ही गो तें. तू करेक्ट करता म्हण गोतस म्हाका. इतलं कॉन्फिडंट. आणि कसं म्हणतात जे संगती संग दोष नाही तांगे बरोबर पहिले एक दिवसाचे काम जावन तातूंत आतां कोविड काळांतून सगळे कडेन बंद. म्हाका दिसता डॉक्टरान बी हॉस्पिटलान तो वच्चे बी नाशिक मॅरी तांकां एक पीक आशिल्ली तेन्ना एक 8 दिवस बंद केले शिवाय पण मेडिकल फॅसिलिटी बंद करचे ना म्हणून आशिल्ले. तेन्ना सुद्दां ते PPE किट न्हू मस्त प्रिकॉशन्स घेवन पेशंट पळयत आशिल्ले. पेशंट फ्लो आतां कशें तशें तितलें नाशिल्लें, पण आयन पेशंटांक पळयत आशिल्लो. मेडिकल सर्वीस तेन्नाय चालू आशिल्लें. फर्स्ट वेवान कसले प्रॉब्लेम जालना, पण सेकंड वेवान आमगेल्या घरांत पुराय मागीर पुतय कोवीड म्हळ्यार हायटेकान दुखत आसता. कोविडा वेळार ताणें काम केल्या. पूण फर्स्ट वेवान कोणाक कसं नाही जालना देवा दयना, पण सेकंड वेवान तूं पुराय लोकांक कोवीड म्हळ्यार घरांतू मॅनेज तशी प्रॉब्लेम जालना. प्रॉब्लेम जाले म्हळ्यार म्हाका न्ही बेगीन 2 वे मात्र बेगीन प्रॉब्लेम जावन हॉस्पिटलायज करपा पडलें. तें मॅनेज कशें जालें. सो तें एक बेगीन. बट आतां कोवीड म्हणून न्हू तें येना, पूण घरांत कामाची येवना ना म्हूण सांगिल्लें. घरांतूय काम तेणें सुद्दां म्हणलें की तेणें म्हाका मस्त हेल्प केल्या. ताजे बद्दल हांव आभारी आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक घरांत चित्र आशिल्लें. आतां तुमकां तुमी सांगलें कार चलोवचे पाय प्रिती, तांचे सोन आनी खंयचे हॉबीज आसा तुमकां? हॉबीज अशी कल्टिवेट करून घेतली ना खंयची हॉबीज, पण म्हाका चेडवां टू आतां स्कुलांत शिकयत आसतना तांगेले बरोबर तांणी स्टडी करता आसतना हांव मराठी वाचची म्हाका मस्त आवडटा. मराठी बुक्स वाचता आशिल्ली आनी ओल्ड सॉंग्स म्हाका मस्त आवडटा. सो म्हाका तें एक आयकुचें तें एक हें आसा. आनी म्हगेली भयण ही मंगळुरा उरता बाय. तिगेल ते कसनेंची हें बरें जात गो रांदपाची कसनेंची दुसरो उरता बाय. सो तिगेले एक विचार न्हू तें करचें. कुकींग बेगीन इंट्रस्ट आसा. तें म्हगेली रेसिपी तीक सांगचें. तिगेल करून अशें करचें गो तशें करचें गो म्हणून सांगून तिगेल थोडें आयकून तें करचें. सो तशी एज सच अशें कसनेंची हॉबीज म्हणून अशें कसनें कल्टिवेट करून पण आवड आसा. फक्त खाली बसना. आतां तर ना तूं बसच्या कधी ना म्हाका खाली बसच्या ऑल द टायम तो म्हाका टोय राबून उरता. नात्रा म्हाका चेडवांकी चड आमी नात्रा म्हाका दावचे तेन्ना जास्त बिजी उरता चेडवान जालें तेन्ना. आतां बेगीन फ्री टायम मेळटा, सो म्हाका दिसता चेडवांकी चड टायम नात्रा दिवचे. जिवनांतले इतले दिवसांत सोलापूर व्हरो कुमटा व्हरो इतले दिवसांत तुमकां एक खंयचे तरी एक बरो अनुभव आयिल्लो आसवे, ताची आयिल्लो उरता ताची याद आसवे. याद मस्त ते इन्सिडंट्स आसा. मागीर लग्न जायना फुडें हें आशिल्ली. मेन म्हळ्यार आतां न्यू मदर्स बरें वेट जाल्ली चेडूं उरता. थोडे दिवस नंतर डॉक्टर लायताची मागीर वेट जास्ती जालें ना, वीक जाता चेडूं कसलें म्हूण कळना. तें कसलें रिजन उरता? फॉल्टी फिडींग. आतां नवीन मागीर तांगेलें मदर्साल कसलें हें उरना, हावसूल कसलें तोंदरे उरना, पण फिजिकल कसलें तोंदरे उरताच की कसलें, और फिडींग समज जाता की ना की कसलें अशें म्हूण घेवन आयिल्लें तेन्ना तांकां हांव कावन्सिलींग करता की कशें तूं फीड करता चेड्याक, कशें पोजिशन सुद्दां इम्पॉर्टंट उरता. फीड करता चेड्याक चेडूं कम्फर्टेबल उरता, आमी होल्ड करचें. आनी ब्रेस्ट फीड करता आसतना कशें तूं होल्ड करता चेड्याक आनी कशें दवरता हें पुराय हांव विचारून घेवन तांकां एक पंत फिडींग समज जायना किंवां आवसूक दूद कमी उरता तांगेली चूक उरना,
पण ते नॉलेज नॉलेज कमी आणि कडे तांकां फॉर्म्युला फीड करता जाता. फॉर्म्युला फीड कशें करचें, बॉटल फीड करचें अयोग्य. वय सो पॅलेटिव फिडींग करचें उरता. तें पॅलेटिव फिडींग कशें करचें, ते रेशो कशी, पावडर कितलें घालचें, उदक कितलें घालचें, अशें हें पुरो हांव तांकां शिकयतां. आणि 15 दिवस नंतर परत तुमी येवका फॉलोअपाक. सो 15 दिवस तांणी करेक्ट आनी स्वॅडल करचें. मेन म्हळ्यार सांज कंप्लीट रॅप करून दवरपाक जाता. तर स्वॅडल कशें करचें तेंवूय हांव शिकयतां. आणि 15 दिवसांनी येवका. 15 दिवसांनी तांणी ते हांसते येताच न्ही, चेडूं मेगेन सम वेट गेन जाल्या. आणि ते मुडलगिरी लयाना फुडें ना ते सांगता मॅडमा वरेन सांगाच तुमी की मगे चेडूं आराम आसा म्हणून. ते एक खुशी जातले. डिफरंट तुका सगळ्याक कंपेर करचें जायना. बरोबर आसा. मागीर तुमी एडवायस केल्ले ते यूज जाता. आनी ती चेडूं खंयची ती मेगेली चेडूं अशी म्हूण घेवन म्हाका अशी हांव फील करून घेवन न्हू तांकां एडवायस करता. सो तांतूं एक मस्त खोशी म्हाका. आतां हांव आनी एक तुमकां प्रश्न विचारका म्हणून केल्लो की घरांत ओट्टू डॉक्टर चड, मांव डॉक्टर आशिल्ले, घोव डॉक्टर आसा, पूत सून धुव, तुमकां दिसलें तुमी कितें डॉक्टर जाल्ला. म्हाका दिसता हाजे अर्ध आन्सर म्हळें तुमी ती सेव करत आसा. तुमकां केन्ना दिसलें? म्हाका पळय इनिशियली दिसताशिल्लें की डॉक्टर जावका, पण एक सिरियसनेस ना म्हणटा पळय, सिरियसनेस ना खंयच्याकची. आनी थोडे परिस्थितीचें भान आशिल्लें आमकां त्या वेळार की बापाक अफोर्ड करचो जाता की ना म्हणलें एक मात आशिल्लें. म्हळ्यार ऑलरेडी वेल भावाक तांणी इंजिनियरींग कॉलेजाक घाल्लें. सो थंय इंजिनियरींग कॉलेजा फीज दिवका बट इतलें पुरो दिवन मागीर मेडिकल फीज तांकां बेर करचो जाता की ना, हें एक मात आयले नंतर हांव ताजे बद्दल विचारूं केलें ना. सीदा आर्ट्स घेवन सायकोलॉजी घेवन ग्रॅज्युएशन केलें. पण आतां एक डॉक्टर्स फॅमिलींत येवन न्हू तांणी मागीर फुडें शिकोवन न्हू तांगेलें डेडिकेशन, तांगेलें हार्ड वर्क पळोवन न्हू हांव तागेलें उठून हांव सुद्दां काम करता एज गूड एज डॉक्टर न्ही. म्हाका एक डिग्री ना फक्त, पण हांव तागेलें इतलेंच मागीर चेडवांक कशें करचें कावन्सिलींग. आतां एक पण डॉक्टर नाशिल्ली तावळी चेडूं येताची हाय फिवर जावन तेन्ना स्पॉन्ज करचें, तांकां सपोजिटरी घालता. बेगी हाय फिवर देवका म्हळ्यार तांकां सपोजिटरी घालता जाता. सपोजिटरी घालचें आनी तेन्ना ते पेरंट्स बी मस्त हे वरीड उरताची. तांकां कन्सोल करचें ही कसनी जायना, डॉक्टर येता आनी मेडिसीन घाल्या, तुमी कसनी काळजी करनाकाची. तशीच अस्थमा पेशंट विजींग जावन येता, मस्त विजींग जालें उरता, तांकां नॅब्युलायझर दिवचें, तें पुरो हांव करता. आनी अलॉंग विथ दॅट कावन्सिलींग वरेन करता. सो पेरंट्स कन्सोल जाताची आनी एक तांकां एक आसना कोण फुडें आमी आदाराक. बरोबर. अशें म्हणटा न्ही आमगेली इच्छा उठूं आमगेले पूर्ण जाता म्हणून ना, ती चेडूं केल्यार बी पूर्ण आमी केल्ल्या वरीच अशी तुगे दोनी चेडूं डॉक्टर जालें म्हाका देवान म्हाका फॅमिलीन म्हाका घालील ते एक व्हड हें आसा म्हगेलचे उपकार केल्लो आसा देवान. आतां बाकी खंय खंय आशिल्लें मेना अशें जाल्लें उरलें आसतलें, हें सुद्दां म्हाका करचें मेळटाशिल्लें, मेळनाशिल्लें तशें. आतां हांगा थोडे तुमगेले फोटोज आसाचे ते हांगा दाखयताचे, ते खंयचे संदर्भारी म्हणून सांग. हे ब्लड बँक. हे ब्लड बँका बिल्डींग. ब्लड बँक नंतर नारायण सेवेचे. तवळी तुमी सांग नारायण सेवेचे लोकांक हांव वाडच्या राबल्या थंय. वय इतलो लोक येता. हे नवीन युनिट म्हणलें कॉम्पोनंट सेपरेट ब्लड बँक. ब्लड बँक स्वाम्यांक आमी आपयल्ले इनॉग्रेशनाक. डॉक्टर मुडलगिरी आसा थंय एक्सप्लेन करता आसा स्वाम्यांक. तेन्ना स्वामी आई तेन्नाची आमी सगळे डॉक्टर्स प्रतिष्ठीत डॉक्टर डॉक्टर डी नाईक आणि नम्रता डॉक्टर, ते वेल विशन धीरू शानबाग म्हणून सुमार डोनर्स आसाची.
हे तुमगेला इतले वेळ उलय नंतर म्हाका एक गादी याद येता असं म्हण म्हणटा पळय मराठीन की बिहायंड द एवरी ग्रेट मॅन देर इज अ ग्रेट वुमन. तशी तुमकां डॉक्टरा डिग्री ना हे ना जाल्यारय बी तुम्ही अगदी डेडिकेशनान काम केलें ते आयकून खुशी जाली, एक स्फूर्तीशी आयली. सो तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद. विश्व कोंकणी केंद्राचे लोकांनी म्हाका हांगा आपूण एक उलोवच, म्हाका एक 4 शब्द उलोवच संदी दिले बद्दल अनेक अनेक धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आणि आमगेल वीक्षकांक बी इतले वेळ तुम्ही आमगेल आयकल्या बद्दल अनेक धन्यवाद.